फेल भुरग्यांक नोकरेच्या बाजारात कोण विचारिनात। बोर्डाच्या परीक्षेत फेल जाल्ली भुरगीं भायल्यान सर्टिफिकेट हाडून काम करतात। कांय जाण बोगस सर्टिफिकेटचो आदार घेतात। मुख्यमंत्र्यान गोवा बोर्डाचे नव्या वास्तूचे उक्तावणे वेळार नेमको ह्या इशूचेर हात घालो। एक्सटर्नल एग्जाम दिवपाचें काम आमी सातत्यात पळयता की जो भुरगो पास जायना तो भायल्या खंयच्या तरी बोर्डाची सर्टिफिकेट हाडटा। म्हणल्यार वाय नॉट अवर गोवा बोर्ड कित्याक न्ही ती थोडीशें सिम्प्लिफाय करचें। अजुनूय म्हजें म्हणणें आहा की थोडो प्रोसेस हांवें सांगल्या उपरांत तुवें सिम्प्लिफाय केला, बट तो आनिकूय सिम्प्लिफाय करचो, इतको सिम्प्लिफाय करचो की जो भुरगो खंय तरी ताका इजिली वचून म्हणजे जाय जाल्यार आमी म्हणटा की तालुका वायज स्कूल नोटिफायड करची। ह्या स्कुलात गेल्या उपरांत तुका एक्सटर्नल बसपा खातीर स्कोप दिता। हे एक्सटर्नल बसपाच्या नादात बरेच भुरगे म्हणजे खंय तरी 10,000 रुपया दिता, 15,000 रुपया दिता, कोण तरी पुण्याक कोण तरी आनी खंयच्यो बेश्टेच सर्टिफिकेटी बी हाडल्या। हांव तितून वचना आतां। शिकपी भुरग्यांक बरोबर फेल जाल्ल्या भुरग्यांचोय फुडार बरो आसचो म्हणून सरकारचो यत्न। स्पर्धा परीक्षेक फाटीं उरिल्ल्यांक तांत्रीक शिक्षणाची गरज। एकदा तुमी सारक्यो सर्टिफिकेटी दिवपाक लागले आनी एकदा सिस्टम तुमी बऱ्यापैकी जाग्यार उडयली जाल्यार अशा पद्दतीच्या भायल्या बोर्डाची सर्टिफिकेट हाडप तांचो सिलेबस थोडोसो इजी आसचो। आमी अशें म्हणना की तांकां त्या खातीर इवन दो आतां कॉम्पिटिटीव एग्जामीच्या बाबतींत ते भुरगे काय फुडें वचूंक शकना, बट तांकां टॅक्निकल एड्युकेशनाच्या बाबतींत ते भुरगे फुडें वचूंक शकता। स्कील एड्युकेशनाच्या बाबतींत ते भुरगे फुडें वचूंक शकता। एक्सटर्नल फुडलें एड्युकेशन तांकां आपलें डिग्री एड्युकेशन तांकां कंप्लीट करपाक जाय तेय भुरगे फुडें वचूंक शकता। प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत।